रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखार एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकताच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतालो. आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वाजतेली. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासी पोर एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरतात. विश्वासी पोर भुमींतले उब जातले. नीतिवंत पूण सरकार तावनादर घालतले. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दिताली. नीतिवंत पूण ताचे फुडल्यान वेताले आनी अशी वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सांत पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, पोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक वडकन म्हजें काळीज तामनांतले दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मांसा प्रमाणे
म्हज्या संबंधी असलेल्यांच्या पैद्याक पडचें जाल्यार हांव सुद्धा देवाचो सिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हड न्हय आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपलें भुरगींकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळीं दन पुर्वजांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशा साहेबान तांची कुळी असो सोमेस्ता वयर रास करतेल्या देवाक जावं वगळा सदांकाळ. आमेन. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत जेजून सिसांक दोनीर चड अशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलें. लोकांक दान जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगरा गेलो. काळो पडटना थंय तो एकलोच आसलो. एने 2 तडी तावन सुमार पयस पावली, पूण वाऱ्या विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकल जावंक लागली. तेची 3 वरां उतरली जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन ताजे सुशी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले गबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण ते सगळे जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घे, हांव तो भियेनाकात. तितल्यार पेत्रून जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सुशी येवंक फरमाय. हे म्हणालो जेजू ताका. तो हळू पेत्रून दोनी वयलो देवलो. जेजू सुशी वचून उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावरत्याच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोनीर सट्टस वारें रावले. तो दोनीर आसले जेजूच्या पांयां पडून म्हणाले, निजाय की देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर वाकानी तुका क्रिस्ता. सोम्या, म्हाका उदका वयल्यान तुजे सुशी येवंक फरमाय. जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाच्या कार्मेल यूट्यूब वीक्षकांनो, तुमकां सर्वांक ह्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज आमी सद्याकाळचो 19वो आयतार आचरण करता आसतना आयचें देवाचें उतर आमकां देवाचो दैवीक अनुभव जाय जें आत्मीक झुजेचें जैत गरज आसा म्हणल्या विशयांत ध्यान करूंक उलो दिता. दैवीक अनुभव वा देवाचो अनुभव म्हळ्यार कितें? देवाचो अनुभव म्हळ्यार देवाचे स्पर्श जावचें, देवा सांगात जियोवचें, वा देवा ते रावचें, वा देवाचो अनुभव जोडचें. जर तर आमच्या इगर्ज मातींत आमी पळयलें तर जायत्या संत संतीनेक हो देवाचो अनुभव तांच्या जिवितांत जाला. जर तर पोरण्या चल्यांत आमी पळयलें तर आमकां जायत्या प्रवादींक देवाचो अनुभव जाल्लें पळोवंक मेळटा. जावं पुरो प्रवादी मोइजे आमी पळयता. निर्गम पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 वाक्य 30 सांगता, मोइजेच्या मुखामळाचो कात पळजळटली. वय मोइजे लागीं देव सिनाय पर्वतार उलयता, मात्र न्ही ताचो अनुभव जाता. अशें ताजें तोंड वा ताजें कात पळजळटा म्हणटा देवाचें उतर. आनी आयचें पयलें वचप पयल्या रायाच्या पुस्तकांत आमी पळयता, मोइजेक देवाचो अनुभव जालो. देव ताका बलिश्ट जड वाऱ्यार उलोवंक नातलो, सुरेस्पर भंय कंपेन नातलो, उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाजांत देव ताचेर उलयलो. आयकत आसा देवाचो अनुभव जाता आसतना दगल्यान आपलो तोंड धांपलें. पळय मोगाचे भगिनो, आयच्या वाचपा उपरांत आमकां अध्याय 19 वाक्य 15 अशें सांगता,
एल्या प्रवदी अशी उद्गारता, हांव सोरेस्पराच्या तळबराच्या देवापासून उर्बेन भरला. प्रवादी एल्या देवाच्या उर्बेन भरला, देवाच्या आजारपणान भरला, दैविक अनुभोगान भरला. वय मगाच्या बाबूनो, जर तर देवाचो अनुभोग म्हज्या जिवितांत जायचे, दैविक अनुभोग म्हणजे ते जायचे, तर हांवें आत्मीक झुजो जिखूंक आसा. केन्ना हांव म्हज्या आत्मीक झुजांत हांव झूज मांडटा आनी जिखता, तेन्ना म्हाका देवाचो अनुभोग जाता. आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलें आमी जेजू वरविंगड जाग्याक वा दोंगराक वचून मागणी करचें. जर तर ह्या आयच्या वाचपाच्या पयल्या वर्सा पळयलें तर जेजू 5,000 लोकांक वाडटा. हे अजा पळयलो लोक जेजूक आपणाचो राय करचे म्हणून लोक राखून आसलो. एका पंतार आपोस्तालांक सिसांक जेजू पयस वचून सांगल्यार आनी ह्या लोकां तावन वरविंगड पर्वतार वचून मागणी करता. असले संदर्भ आमकां जायते वाचपांनी पळोवंक मेळटात, शुभ वर्तांनी पळोवंक मेळटात. लुकास अध्याय 6 वाक्य 12 ते जेजू 12 जाणां सिसांक वेंचून काडच्या आदीं तो दोंगराक वचून मागणी करचे आमी पळयता. मार्कस अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5 उजवाडच्या आदीं एक सुरेस सुवातेर जेजू गेलो. मातेवस अध्याय 20 आनी 6 वाक्य 30 आनी 6 अशें सांगता, गस्य म्हणे म्हळ्यांत जेजू बापा लागीं मागता. कित्या वरविंगड जाग्याक येता जेजू वा एक सुऱ्या जाग्याक येता? जेजू बापा कडेन मेळच्या खातीर, बापा कडेन उलोवच्या खातीर, बापाचे स्पर्श जावच्या खातीर, बापा लागीं दैवीक संभाशण करच्या खातीर. असलो अनुभव आमच्या जिवितांत जाय जाल्यार आमकां आमच्या आत्मीक झुजांत आमी झुजोवन जैत घेवंक आसा. तशें जाल्यार कशें आमी ह्या झुजांत जैत घेवचें? आयचें शुभ वर्तमान पळयता. पयलें जावन आयचें शुभ वर्तमान पळयता पेद्रू आनी जेजू. जेजू उदकाचेर चलोन येता आसतना ते सीस भियेले आनी जेजू म्हणटा, भियेनाकाच, हांवूच तो, भियेनाकात, धैर्य घेया. आनी आयकलो पेद्रू धैर्यान उदकाचेर चलोन येता. एका पंथार जेजू चलोन येयल्यार आनी एका पंथार पेद्रू चलोन येता. चलोन लागीं लागीं येता आसतना मगच्या बाबेनो देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्याचेर ताणें सोम्याक भोग मारली, बाचाव कर म्हळें आनी देव ताका बाचाव करता. मोगाच्या बाबेनो हें दृश्य आमचे मुखार अशें आसा. पेद्रू आनी जेजू लागीं लागीं येता आसतना पेद्रूचो भावार्थ दंडोरलो. पेद्रूक जेजूक मेळचें आशा आसली, जेजू सांगाता रावची आशा आसली, जेजू सांगाता वेळ करसूंक आशा आसली. त्या वरवीं जेजू सुशेन धांवन येता. मोगाच्या बाबेनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा की आमकांय देवा सुशी वचूंक मन आसा, पूण आमची सायबाची वडणी वरवीं आमी परत पडटा. एक दीस एक युवक म्हजे लागीं येवन उलोवंक लागलो. उलयता आसतना म्हजे लागीं अशें सांगूंक लागलो, फादर, हांवें जायते निचेव केल्यात, जायते फावटी हांव कुमसारा गेलां, कुमसार वचून हरेक फावटी हांव निचेव करतां म्हजें जिवीत बरें करून जियेचें म्हणून. परत कुमसार जाल्ल्या उपरांत घरा येता, 1 दीस वा 2 दीस 3 दीस जाल्ल्या उपरांत परत म्हज्या पप्पाक पळयतना म्हाका इतलो राग येता की सुसूंक काडूंक जायना. हरेक फावटी मम्मी कडेन झगडता. आनी म्हजो भाऊ एक हँडिकॅप, ताणें उलयल्यार ताका पळयल्यार म्हाका इरिटेशन जाता, फादर म्हणलो. पूण म्हाका म्हज्या पप्पाचो मोग करूंक जाय, मम्मे कडेन बरें करून उलोवंक जाय, भावा कडेन वेळ करसूंक जाय म्हूण तो सांगता जाल्यार म्हजे कडेन जायना फादर. जायते फावटी हांव प्रयत्न करतां, कुमसाऱ्याक येता, निचेव करतां, परत पडटां. म्हज्या बाबेनो ही जावन आसा आमची आत्मीक झुजो. आमी पडटां पडटां आनी उरतां. ही आत्मीक झुजे वरवीं आमी जीक पावता आनी एक दीस देवाक बगूंक साध्य. आनी आयचें पयलें वाचप रायांचें पुस्तक अध्याय 19 आज वाचलें तर हाचे पयलो अध्याय जावन आसा एलिया प्रवादी. एलिया प्रवादी देवा खातीर जायतें झूज मांडटा. देव नीज देव म्हणून दाखोवन दिता. बाल प्रवाद्यान दुशी मारता, आपणाचो देव करो देव दाखयता.
अशें देवा खातीर जायते झूज आनी वावर करता. आपूण देवाचो मनीस म्हूण दाखोवन दिता. पूण ताजी ती अस्कत आसली. आमी ती पळयता अध्याय 19 आनी 4 वाक्यां दिसता प्रवादी एलिया सांगता, सुरेस्परा हें पुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास व्हरतो न्ही. ओय म्हज्या बाबेनो, एलिया प्रवादी देवा खातीर ताणें जायतें काम केलें. देवाचो व्यक्ती जाल्यार ताजें तें ती पुरासान वा ताजें तें काळजीने बे आसलें. आनी मुखार आमी पळयता देवाचो अनुभव जावचो आयचें देवाचें उतर. ओय म्हज्या बाबेनो, जायते पटी आमकांय अशें घडटा, आमी जायतें बरें काम करता पूण आमचेर कश्ट उणे जायनात. एक दीस अनेक भयण म्हजे सरशी आयली आनी म्हणूंक लागली, म्हजो पप्पा सोरोन थोडस दीस जाले, परत म्हजी मम्मी सरली, आतां परत म्हज्या भुरग्या हुशार ना. अशें आमच्या कुटुंबांत एका कश्टा वयर एक कश्ट येवन आसात. दूख वयर दूख, मरणा वयर मरण, पिडा उणी जाली ना. हांव जायती सेवा करता फादर. म्हजें बरें जिवीत जीवन आसा. जायती कोणाक हांव वायट उलयना, कोणाची खबरो करना, बरें जियेता. आनी हांव म्हजें सोशल वर्क करता, जायते लोकांक हांव हेल्प करता. पूण इतलें बरें जिवीत जियेल्यार कोणाक वायट करिनातल्यार म्हजेर कश्टा वयर कश्ट येतात फादर. पूण देवाचेर हांवें आजून म्हणसर शीन उतरूं ना वा देवाचेर भावार्थ सांडूं ना म्हणटा ती. ओय म्हाका बाबेनो, इतलें आमी बरें करता, बरें जिवीत जियेता, जायते पटी इतलें बरें कर जियेल्यार आमचेर कश्ट येतात. ही जावन आसा आमची आत्मीक झुजो. जर तर ह्या आत्मीक झुजांत आमी झुजता आसतना फाटी सरनासतना मुखार गेले तर आमकां ह्या झुजांत जैत मेळटा आनी आमकां दैवीक अनुभव जाता आनी देवाचो अनुभव आमचेर जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तशें जाल्यार कशी हांवें ही झूज हांवें म्हणची म्हज्या जिवितांत. एफेसकारांचें पत्र अध्याय 6 वाक्य 11 अशें सांगता, देव सर तुमकां हारता त्या कुतांत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां ताका सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा. कितें तें कवच? देवाचें उतर अशें सांगता, सज जावन तुमचो कमर बांद आनी नीज जावन तुमचें अर्द्या कवच. समाधानाची सुवार्ता परगट करून तुमकां आसा ती उर्बा तुमच्या पांयाची मोचेत जावं. सदांच भावार्थाची डाल घेया, तोवळ नश्ट्या दुस्मनाचे उज्या बले पळवूंक तुमकां सक्तेल्यात. बाचेवाचें देणे तुमचें शिरस्त्रान म्हणून घेया, पवित्रोत्म दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. ओय म्हज्या बाबेनो, देवान झुजोवंक आमकां देवाचें उतर दिलां. देवाची कृपा बॅप्टिजमा मुखांतर आमकां फावो जाल्या. आमकां साक्रामेंत दिल्यात, कोमसार दिला. आमच्या झुजांत आमी झुजता आसतना हे आमचे आतरें करून घेवया आनी झूज करच्या मुखांतर आमकां जातलें जीक आनी देवाचो अनुभव आनी ताजें समाधान आमचें जातलें. तशें जाल्यार म्हज्या बाबेनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत सन्निवेश येता आसतना आमी सरेंडर जावचे बदलाक, आमी मिसाचें बलिदान हेचें रावचे बदलाक, देवाचेर भावार्थ उणो करचे बदलाक भावार्थान वाडया. अशें एक दीस ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचो अनुभव दैवीक अनुभव जावंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.